नमस्कार येवकार हांव दत्तराज नायक प्रुडंट खबरो दितां सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कसिनो 1 नोव्हेंबरासावन सुरू वर्सुकी फी म्हयन्याच्या कोतान राशन कार्डाचेर 3 किल कानो DSS आनी गृह आदाराक जिवीत दाखल्याची गरज ना मंत्रिमंडळ बसकेत निर्णय। स्वयंपूर्ण मित्रांची ट्रेनिंग मुख्यमंत्र्यान कामचोर पंचायत सचिव तलाठी BPL सरकारी कर्मचाऱ्यांक काढले सोलून खुर्च्यो सोडात स्किमी घेवन गरजूंच्या दारांनी वचात। बायगेणीक कोयरा प्लांट मार्गाक लागता तसो परतून राजकारण आयुष मंत्री भाऊ ताचो पूत सरकार आनी काँग्रेस प्लांटाचो कोयर करूंक सुरू मंत्री पणजेच्या आमदारान धरला नेट। नेसाय राती वातावरण तापले जिल्लोधिकाऱ्यान डबल ट्रॅक प्रकल्पाचे कामाक लेवल क्रॉसिंग रोड केलो बंद लोक फुर्योज गोंयांत कोळसो नाकात मोर्चो पुलीस प्रोटेक्शनात काम सुरू। मनी लॉन्ड्रिंग केशीत दिगंबर कामतीआड ट्रायल वर्सां भितर सोंपयात हायकोर्टाची म्हापसा स्पेशल कोर्टाक अर्द फ्रीज केल्ली मालमत्ता लिक्विडेट करचे ना कामतीचे कोर्टाक उतर। आनी आपले परवानगे बगर खंयचोच भौशीक रस्तो कोणेच खणपाचो फोडपाचो कापपाचो ना जिल्लोधिकाऱ्याची अर्द मात उट सूट रस्ते खणपी PWD BSNL वीज खात्याक सूट। कसिनो 1 नोव्हेंबरासावन सुरू जावंक मेकळे तांणी वर्सुकी फी म्हयन्याच्या कोतान भरूं येता। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयलो। रेशन कार्डार 3 किलो काने सवाय भितर दितले। DSS आनी गृह आदार लावार्थींक जिवीत दाखल्याची गरज ना जे घरां सापडूंक ना तांणीच दिवपाचें। GBN नेटवर्क एजन्सीक सरकारान 6 म्हयने मुजतवाड दिल्या। म्हणून आम्ही रेशन कार्डाच्या अंडर प्रत्येकाक 3-3 किलो कांदे मेळटले अप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट कितें तरी 32 ते 33 रुपया तरी जातो म्हणजे पर रेशन कार्ड उरतात फेअर प्रायस शॉपांतले विदीन 10 to 15 दिसां डिसिजन घेतात तेच्या हाडटले परत 10 दिसांच्या भितर लोकांच्या पर्यंत सगळें पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा। अप्रुवल ऑफ द स्टेट एक्शन प्लॅन फॉर द क्लायमेट चेंज प्रेजेंटेशन तेजे दिला काही सजेशन्स सांगले तितूंतले सजेशन्स करून एक्शन प्लॅनात आमचो बायोडायवर्सिटी बोर्ड हांचो एक्शन प्लॅन तयार केलो स्टेटीचो मिनिस्टरांनी ताका 2-3 सजेशन्स सांगला ती सजेशन्स करून आमी एक्शन प्लॅन जो क्लायमेट चेंज जो आसा वो फायनल करतले। ओके कॅसिनोज जे आसा पळय न्ही ते 1 तारखेच्यान स्टार्ट करपा खातीर फ्रॉम द 1st of November आमी तांकां परमिशन दिल्लें आसा। कसिनोची कंडिशन्स घातलेली आसा तांच्यांनी 12 म्हयन्याची जी फीज आसली पयलीं आमी एडवान्स फीज सगळी भरून घेतले आतां आमी मंथली फीज एडवान्स भरून घेतले आनी तांकां अलाव करतले आनी उरलेली फीज तेंच्यांनी परत भरपाची। दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना हाजी कोणी आत्तां लायफ सर्टिफिकेट दिवपाची गरज ना। ह्या पॅन्डेमिकच्या हितून दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे बेनिफिशरीज 1,36,850 हे जे बेनिफिशरीज आसा पळय न्ही हांच्यांनी फक्त अप्रॉक्सिमेटली 6,000 बेनिफिशरीज जे घरा कडेन गेल्या उपरांत मेळूंक ना किंवा तांकां लेटरां गेल्या जाल्यार तेंच्यांनीच फक्त आपलें लायफ सर्टिफिकेट दिवची। हांव DSS व्हायच्या बद्दल सांगता DSS व्हायच्या बद्दल सांगता उरलेल्यांनी लायफ सर्टिफिकेटूय दिवपाची गरज ना इन्कम सर्टिफिकेटूय दिवपाची गरज ना। दुसरो विशय गृह आधार स्कीम हाजे टोटल 73,000 बेनिफिशरीज आसा। ओके थोड्यांचे सँक्शन जावपाचे उरल्या 7,829 ओके आनी नॉन सबमिशन ऑफ द इन्कम सर्टिफिकेट 229 तेंच्यांनी इन्कम सर्टिफिकेट दिवंक ना हे स्पेसिफिकली तांकां लेटर गेला। तेज्या बरोबर मायग्रेटेड आउटसायड द स्टेट 5,715 जाण हे मायग्रेट जाल्यात तांकांय लेटर गेला कंटिन्युअस रिजेक्शन फॉर द मोर दॅन 1 year तांच्यांनी तांच्या घरा कडेन गेल्यारूय बी ते मेळोंक ना अशे 1,885 जाण आसा म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली ऑल टुगेदर जवळपास 7,000 जाण सुमार आसात। त्यांच्यानीच फक्त आपली लाईफ सर्टिफिकेट
आणि इन्कम सर्टिफिकेट. म्हणजे जेंका पर्टिक्युलरली परत सांगता लेटर जेंका मेळ्ळा त्याच लोकांनी गृह आधाराच्या लायफ सर्टिफिकेट आणि इन्कम सर्टिफिकेट दिवचो. कोविड पॅन्डेमिकच्या कारणान आपल्या भारतांतल्यान हे रेग्युलर उरूंक ना, बट आमी आतां स्ट्रीमलायन करून रेग्युलर करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. दर म्हयन्याक जे एडिशनल एक म्हयने किंवा दोन म्हयन्याचे वागडा जे हे पयशे घातले वयतले. विजिलन्स सप्तकाचे कार्यावळीत आपण उलयला ते सारके. सुस्तेल्ल्या बेजबाबदार सरकारी स्टाफाचेर एक्शन जातली. एकदम सगळें बंद जावचें ना, आवळून धरता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. आयक 65,000 आसा. हांव सगळ्यांच्या पर्यंत पावूंक शकना, तुका एक सांगता. आनी हें आतां न्ही, हें चलत येयल्लें आसा कितलींशींच वर्सां. तांकां संवय जाल्या. हें खूब वर्सां जालीं, 30-40 वर्सां जालीं चलत येयलां. हें रोखडें सुदारचें ना. त्या ती पयलीं टायटन करचें पडटलें. ओके, आनी वेळ पडलो जाल्यार थोड्या मेमो मेळटले, थोडे सस्पेंड जातले. ओके, सुरू जाला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उरिल्ल्यो कांय थारावीक गतिविधी उक्त्यो करपा विशीं अनलॉक 5 केंद्रान थारायल्ली 31 ऑक्टोबराची मुजत 30 नोव्हेंबर मेरेन वाडयल्या. राती आदेश जारी केलो. स्कुलां, प्रशिक्षण संस्था, सरकारी खाजगी विद्यापिठां उक्ती करपा विशीं राज्यांक परिस्थिती पळोवन निर्णय घेवंक लायला. सिनेमा हॉल, स्विमींग पूल, प्रदर्शन हॉल, बिझनेस आनी भौशीक कार्यावळी अजून कांय राज्यांनी उक्त्यो जाल्ल्यो नात. वेस्ट मॅनेजमेंटाचो बायगणी प्लांट मार्गाक लागता तशें राजकारण सुरू. एके वटेन भाऊ आनी ताचो पूत, दुसरे वटेन मंत्री आनी पणजेचो आमदार, तिसरी काँग्रेस. आयुश मंत्री श्रीपाद भाऊच्या पुताक प्लांट नाका. भाऊय म्हणटा प्लांटा आड आवाज येता, सरकाराच्या कानार घाला. काँग्रेसीक सगळें झेडपीचें राजकारण दिसता. प्लांट घालूंक पेटल्यात मंत्री मायकल आनी पणजेचो आमदार बाबूश. लोकल रेजिडेंट्स आणि त्याने रिक्वेस्ट केलो की आमकां सीएमाची अपॉइंटमेंट जाय, बट हांवें अपॉइंटमेंट मेळून दिल्या. आणि काल सीएमा कडेन ताणें आपले जे कितें ग्रेवन्सीस आशिल्ल्यो ते सीएमा समोर दवरलेलो आसा. तो प्रोजेक्ट जो आहा तो लोकेलिटींग आसा, तो ट्युरिस्ट स्पॉट आसा गोंयचो एक, आणि त्याच्या आसपास सगळ्यो गांव आसा दोंगराचे सकयल. आणि तो प्रोजेक्ट जाय जाल्यार इवन उदकाक, तळ्यांक, लोकांक सगळ्यांक त्रास जातले अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. शेवटी सीएम कितें करता, सरकार कितें करता, ठरयता किंवा हें करता हो सरकाराचो विशय आसा. 2003च्यान तूं आतां पर्यंत खंय आसलेलो? कित्याक एक जाप तुवें काडली ना प्लांटाचेर? ही फक्त झेडपी कॅन्डिडेट आपल्या चल्याक निवडून हाडपा खातीर ही सगळीं नाटकां चल्ल्या. लोकां बद्दल जो इशू आसा, अशा इशूचेर खंय तरी पॉलिटिक्स तातूंतल्यान सोदून काडप आनी ताचेर पॉलिटिक्स करप ही काँग्रेसची आदली संवय. ह्या प्रोजेक्टाचो जो इफेक्ट आसा तो हांगा ओल्ड गोवा सगळ्यांक जातलो. अशें दिसता की ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड्स ते गव्हर्मेंटान आनी ऑनरेबल सीएमान ताचेर विचार करचो. वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री लोबो म्हणटा भाऊ सादो. खासदार ह्या नात्यान लोकांचो आवाज सरकाराच्या कानार घालो म्हण गैर कांयच ना. युनियन मिनिस्टर जो आमचो आहा हो खूब सादो मनीस आनी बरो मनीस. तेजे कडेन जेन्ना लोक एकठांय जावन गॅदर जावन गेले, ते कॉलनीन जे लोक रावता थिंगा विदीन द वेसिनिटी ऑफ द गार्बेज प्रपोज गार्बेज प्लांट, जेन्ना ते लोक तेजे कडेन गेले तो रोखडोच तांकां घेवन आमच्या मुख्यमंत्री कडेन येयलो. श्रीपाद भाऊन जे काम केल्लें आहा एज अ नॉर्थ गोवा MP तेणें काम ते करूंकूच जाय. तेणें ते रेप्रेजेंटेशन लोकांचें घेवपाकूच जाय. पणजेचो आमदार प्लांट घालूंक पेटला. प्लांट खंय जातलोच. Garbage treatment plant they require full Tiswadi basically requires a garbage treatment plant, and garbage treatment plant basically even the tendering process everything it is gone way beyond anyone to withdraw it. So there is no question of withdrawal of any garbage treatment plant. Garbage treatment plant will come there. बांयगिणी सरकारान 250 टन पर डे सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांटाक क्लिअरन्स दिला. 200 कोटीचो प्लांट. कितली वर्सांच जाली पणजे आड ओल्ड गोवाच्या राजकारणात हुमकळ्ळा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. स्वयंपूर्ण गोंय चालीक लावंक सरकारी अधिकाऱ्यांनी शेनवारची 3 वरां दिवची. सरकारी ड्युटी 8 वरां न्हय, 24/7 करात म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. स्किमी खऱ्यांनी गरीब गरजू मेरेन पावोवंक पंचायत वेवस्था फेल म्हूण अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी घेवची. मंत्री शेनवारा गांवांनी वचून इशूंनी लक्ष घालतले. 3 दिसाच्या स्वयंपूर्ण मित्र प्रशिक्षण कार्यावळीचे उक्तावणाक मुख्यमंत्री उलयलो. आमी कितें जाल्यार खबर आहा, म्हणजे बरेचशे फावटी म्हाका अशें दिसून आयलां काही जाणांच्या बाबतीत आमी सरकारी सेवक हेंच आमी विसरपाक लागल्या. हें विसरून उपयोग ना. आनी आमी सरकारी सेवक हे 8 वरां खातीर ना.
तो कदाचित क्लार्क आनी पिवन जो आहा पळय न्ही रे तो म्हणू शकता म्हाजी 8 वरां ड्युटी, कारण ताका 8 वरांचेच काम. तुमी सांगता ती फायल व्हर आनी थंय दवर, ते एक लेटर मार आनी दी. बट यू पीपल आर नॉट. यू आर 24/7 आनी 365 days. सरकाराच्यो योजना खूब आसा, केंद्र सरकाराच्यो योजना खूब आसा. आमी कितले जाणा कडेन पर्यंत पावयता. MD IDC म्हणटलो तें काय म्हाजें काम न्हू, म्हाजें थंय प्लॉट अलॉटमेंट आनी हितूर कितें आहा तितकेंच काम. ओके, परत थंय भावे कितें म्हणटलो तूं फक्त तें गोरवांचें कितें तें म्हाका सांग, तुवें तें वेगळें म्हाका कित्याक सांगता. बरोबर आसा काय ना. आमी म्हणटाले प्रत्येक म्हाज्या खात्याचें म्हाका तुवें खंय डायरेक्टर म्हूण फाल्यां हांगासून काडून थंय घातलो जाल्यार तें काम करता हांव. वेगळ्या खात्याचें हांव करिना. ही मेंटलिटी, हो मायंड सेटअप आमचो जाल्लो आहा. डेप्युटी कलेक्टर पळयता आसतना तितकेच पळयता, म्हाज्या समोरच्यो आयच्यो केसी डिस्पोज केल्यो काय म्हाजें काम सोंपलें. अशें न करता आमच्या तकलेन आयलें म्हणजे हें काम जर करतलें आसत सगळें. आतां हें सगळें करता आसतना आमी म्हटलां की आमकां प्रत्येकाक ग्रामपंचायतीन वचूंक जाय. आमी तुमच्या कडेन फक्त म्हयन्यांतलो शेनवाराचो अर्दो आदेश म्हणजे 3 वरां मागल्या. हांव पूर्ण दीस म्हणना. तुमी एटलिस्ट प्रत्येक शेनवाराची 3 वरां जी आहा तुमची ती त्या ग्रामपंचायतीन दिवची. तुमी म्हणटा आमी ग्रामपंचायतीन वचून कितें करतले, ते सेक्रेटरी आसा, तलाटी आसा आनी परत पंच सरपंच आहा तुमचे, तांकां 21 दीस करूंक जमलें ना तर आमी कितें करतले. तांकां जमूंक ना म्हणून तुमकां सांगलां. नॉट ओन्ली द ऑफिसर्स, तुमकां आनीक थोड्या दिसांनी हे जे शेनवारा थंयसर ऑफिसर आसता पळय न्ही, थंयसर तुमकां आमचे मंत्री वयताना दिसतले. आमी स्वयंपूर्ण जो कन्सेप्ट मांडला, फॉर एक्झाम्पल द पावर मिनिस्टर वील विजीट इन द पेडणे मतदारसंघातली खंयची तरी एखादी पंचायत घेवन तो विजीट करतलो. म्हणजे फुडल्या वर्सभरा भितर आमचे जशे ऑफिसर फिल्डान आसा तशेंच मंत्री सुद्दां म्हणजे आपलो एखादो शेनवार ह्या पूर्ण त्या मतदारसंघात सगळ्या पंचायतींक विजीट करून ताज्या खात्याचे प्रॉब्लेम्स जे आसा हे सगळे रिजॉल्व करतले. नेसाय सांज जुदेद्या आर्यल राती वातावरण बरेंच तापलें. दक्षिण गोंयचो जिल्लोधिकारी अजित रॉयान रेल्वे डबल ट्रॅक प्रकल्पाच्या कामाक बावटो दाखोवन प्रोजेक्टाचे कामाक नेसाय लेव्हल क्रॉसिंग रोड बंद दवरपाची अर्द काडिल्ली. गोंयांत कोळसो नाका NGOन राती मोर्चा व्हेलो. प्रकल्पाक तांचो विरोध. निमाणें पुलीस प्रोटेक्शनांत काम सुरू जालें. आज आमी हांगा जमिल्ले हाचे कारण म्हणल्यार रेल्वे ऑथॉरिटीज आयले आनी फोर्सफुली काम करतात. तांचे परमिशन, पंचायत परमिशन ना. कलेक्टरान ऑर्डर दिल्या म्हणटा ते. कलेक्टरान ऑर्डर दिल्या ती नंबर 2 पॉयंटाचेरूच म्हणटा कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कडेन परमिशन ऑब्टेन करूंक जाय म्हणटा. पूण कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी ते म्हणटा पंचायत न्हू म्हणटा ते. कशें करून पंचायतीच्या ज्युरिडिक्शनान तुमी काम करतात जाल्यार कित्याक पंचायतीचें परमिशन तुमचे कडेन ना. आतां पासून तांचे कडेन काय नव्हतं. कलेक्टराची ऑर्डर, आमी कलेक्टराची ऑर्डर फॉलो करता म्हणटा ते. हें कसलें राजकारण कसलें चलयता हें. आमी म्हणटात की हो एक लिनियर एक प्रोजेक्ट वास्कोच्यान हॉस्पेट एकूच रेल्वे लायन आसा. आतां ही रेल्वे लायन अर्द जाली जाल्यार ताजो कांयच फायदो ना. पूण ह्या रेल्वे लायनीक वयर वेस्टर्न घाट्सान अजून एक सुद्दां परमिशन ना. लँड एक्विजिशनीक कंप्लीट जालें ना जाल्यार आमचे प्रश्न आसात की हे पब्लिकाचे पयशे, आमचे पयशे तुमी खर्च करतात विदाउट परमिशन. Congress government scrapped SEZ, then the present government they have to understand that the people's sentiment is against and they should scrap it. Because SEZ also was completely, it was the formality almost done, but still because the people did want it, that was the greatness of the Congress government. They scrapped it. So now when they know that all around there is a opposition to this railway project, they should scrap it. It's simple as that. The government should take a call and should not create all this unrest. जिल्लोधिकाऱ्याचे परवानगी बगर शारा गांवांतलो खंयचोच भौशीक रस्तो कोणेच खणूक, फोडूंक वा कापूंक जायना. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची अर्द. व्यक्ती, एजन्सी, संघटना, सरकारी खाती, थळावी संस्था
भौशीक आस्थापनांक अर्द लागू, मात उठ-सूट रस्ते फोडटल्यांकूच सूट. वीज खातें, PWD, BSNLची लायन रिपेर कामां अर्दींतल्यान कडेक. आतां कमर्शियल ब्रेक, रोखडेंच मेळुया. गोंयांत 50 शिक्षण संस्था नर्सरी ते 12वी मेरेन क्लासी घेवंक सक्षम आसात. 60 संस्था कडेन जाय तश्यो मुळाव्यो सुविधा ना. नवें शिक्षणीक धोरण चालीक लावपा विशीं सविस्तर रिपोर्ट मार्च मेरेन सरकाराक दितले म्हूण राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचेर स्टेट लेव्हल टास्क फोर्साचो चेअरमॅन आमदार सुभाष शिरोडकारान सांगला. नर्सरी नंतर मागीर थर्ड नंतर मागीर 6th आनी 9th अशे 4 स्टेजीचेर 2021-22 सुरू जातले. आमी ऑफकोर्स आतां सद्याक आमी जे पळयतात कमिटी काडल्यात ती आनी कमिटीचे वेगळे मागीर सब कमिटी जाल्ले आसात. तातूंत भितर मागीर इन्फ्रास्ट्रक्चर खंय खंय जाय पडटलें किंवा कशें अरेंजमेंट करतले आमी. आंगणवाडी आनी प्रायमरी स्कूल हाजी सांगड कशी जातली म्हणजे बांदावळ कशी जातली ह्या संबंधीचो अभ्यास जो आसा पळय कमिटी करता आनी म्हजे हिसपान सादारणशे मुखाल्ले 3-4 म्हयन्या भितर पिक्चर क्लियर जातलें. उदाहरणार्थ जवळ जवळ 50 ठिकाणी अशें आसा की त्या कॅम्पसा भितर रायट फ्रॉम नर्सरी अप टू 12th अशे जवळ जवळ 50 कॅम्पस आसात. थंय बॉदरेशन कांय ना. हे सेन्सिटायज जावपा जाय कित्याक लागून काही ठिकाणी मॅनेजमेंटान स्वताचे काही खर्च करून व्हरून सगळे बांदचे पडटले सगळी बांदची पडटली भुरग्यांक एकोमोडेट करता विथ द हेल्प ऑफ दीस इन्स्टिट्यूट आनी दॅट इन्स्टिट्यूट. अशी कितली आसत का म्हणटा अशी सादारण अशी म्हणजे हिसपान 60-70 सुमार आसा. हाय सेकंडरी 60 केव्हा पर्यंत तयार होईल रिपोर्ट? पंच्यान एवढच्यान शिफ्टिंग जावपाचे वगैरे काय आसचें ती इस्कॉलांतली मागीर ती हिंगा वयताली न्हू देंपो हाय सेकंडरी हय. तांकां प्रायमरी स्टार्टींग ना तेंचे कडेन ना. तेंची कितें वी आर गोइंग टू वर्क आउट. कितें करचें पडटलें मागीर की ही 4 इस्कॉलां हे 4 इस्कॉलान भुरगीं हे हायर सेकंडरी वचपाचें. भाजी मार्केट जाल्लय आनी फक्त शाळा ज्या जाग्यार म्हणजे प्रगतीचे खरें जे मानबिंदू म्हणटात पळय न्ही ते एज्युकेशन है की ना आनी तेच आमी नाकाश म्हणटात. म्हाका तें तातूंत लॉजीक कांय कळना. केस दिसाक एक केस जावो म्हणजे कोरोना आमच्या गांवांत खूब आसा अशें म्हणपाचें ना न्ही. एकच केस. मनी लॉन्ड्रिंग केशीत आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामती आड कोर्ट ट्रायल वर्सां भितर सोंपयात म्हूण हायकोर्टान म्हापसा स्पेशल कोर्टाक अर्द दिल्या. प्रॉपर्टी विकचे ना तशेंच बँके कडचें फिक्स डिपॉझिट लिक्विडेट करची ना म्हूण याचिकादार दिगंबर कामत आनी आशा कामतीन बरोवन दिल्लो स्टेटमेंट हायकोर्टान मानून घेतला. जायका लाच प्रकरणात क्रायम ब्रांच आनी ईडीन दिगंबर कामत आनी चर्चिल आलेमावाड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टा खाला वेगळी भ्रष्टाचार केस रजिस्टर केल्या. हे केसीची म्हापसा स्पेशल कोर्टा मुखार ट्रायल चालू आसा. तपासा वेळार ईडीन दिगंबर कामत आनी चर्चिलाची अचल मालमत्ता आनी कांय फिक्स डिपॉझिट फ्रीज केल्यात. तितल्यार दिगंबर कामत आनी आशा दिगंबर कामत हायकोर्टा मुखार पावली. प्रॉपर्टी विकिना, ट्रान्सफर करिना, फिक्स डिपॉझिट लिक्विडेट करिना म्हूण तांणी कोर्टाक स्टेटमेंट दिला. हो स्टेटमेंट मानून घेवन ट्रायल वर्सा भितर सोंपयात म्हूण हायकोर्टान म्हापसा स्पेशल कोर्टाक ऑर्डर दिल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. कुंकळे माकाजान राती लोकांनी रेवेचे ट्रक आडायले. ह्या वाठारांत बेकायदेशीर रेंव काडटा म्हूण बोवाळ. मायणा कुडतरी पुलिसांनी ट्रक ताब्यांत घेवन चवकशी चालू केली. आदींच बेकायदेशीर धंदो ते भायर रस्तो अशीर म्हूण गांवकारांनी पुलिसांक सयां सयत निवेदन दिलां. आतां रातीको आमी मिडल ऑफ द नायट उठपाचे आनी सगळीं बायलां रावतात थिंगा. आतां तेमगे सेक्युरिटी आतां रिस्क आहा. सो वी वॉन्ट टू स्टॉप दिस इलिगल मायनिंग कंप्लिटली and the number of trucks passing should not even go zero. So we want a security. How long this has been going on? Atans they adla ata boat. So now today was the first time we caught them red-handed. So we don't know for how long it's going on, but in 2017 we had stopped. Okay. Today again red-handed in the middle of the night at dolla tamka. सो आम ट्रान्सपोर्ट करून दिनाय आमगे थिंगान आनी ती रेंवूय आतां इलिगल काडटाय ते तांकां कितले रिक्वेस्ट केलें बंद कराय म्हूण ते आयकनाय. आज कितें तांकां दवरले तुमी? आज आमी दवरले का आनी आतां आमी गाडी in the middle of the night. At 9 o'clock, 2 trucks went down there and they started loading. At 5:30 or 6 o'clock, I could hear the boat start. So that means they went out to see
and within 2 hours they filled up about 12 meter cubes of sand. Okay. I would request you to please continue further with this so that we can stop the sanding. It is not talk about sand mining only. Next it is coal mining. No, but now police have taken action. Police have just come and taken action, have bought them. But I don't know if, what is going to happen, if they are going to leave them. Only one truck? No, there are 2 trucks. Now the one other truck is on the way which they left out this. And these guys, you know, are very notorious guys. They have warned the people, it seems, you know, that तुमगे गाडयो भायर आहाय थिंगा कळ्ळें आमी रातीको कितें करूं शकता म्हूण आनी म्हाकाय एकल्यान धमकी दिल्या कळ्ळें आपूण तुका तोप मारता म्हूण तुमगे डिमांड कितें सँड मायनिंग इलिगल जाता तें स्टॉप जावचें ओके स्टॉप to be stopped going through our road because that road is very narrow. Okay. It is just 2 meters. सरकारान लेबर गेट, कोविड प्रोक्युरमेंट आणि नर्सीच्या भरती सारकेल्या स्कॅमांचेर कितें ठोस एक्शन घेतल्या काय म्हूण आपाचो प्रस्न. नोकरशाही अधिकारी आयकना जाल्यार मुख्यमंत्री आनी ताचे कॅबिनेट अनफीट. आपाचो ऑक्सिमित्र ड्रायव्ह पर्रा सरपंचान बंद केलो म्हूण आपान इश्यू केला. सरकार खंय स्वता कांय करिना, तांकांय करूंक दिना. आमकां सगळ्यांक दिसतालें की विजिलन्स विकान मुखेलमंत्री आमकां ठोस पावलां उचलतलो जे करप्शन केसी इतल्यो जाल्या जावं ते लेबर गेट स्कॅम किंवा कोविड प्रोक्युरमेंट स्कॅम किंवा हालींचो रिपोर्ट जाला नर्सी जे रिक्रूट केल्या जीएमसी ताजो स्कॅम. Bureaucrats follow the directions and instructions of ministers, the cabinet. तुमचे जर आयकना हाजेर ते दिसून येता तुमी कितले इनकेपेबल ते. आमी आयच्यान पर्रा ह्या गांवान ऑक्सिमीटर ड्रायव्ह करपाची सुरवात केली. खुबशेच लोकांनी आमकां वेलकम केलें. तितल्यान एक वॉर्ड मेंबरान येवन आमकां सांगलें की काम बंद करा म्हणून हे टेस्टिंगाचें. ते सरपंचान अशें सांगलां म्हणून. जे सरपंच आसा शी इज द वायफ ऑफ MLA and waste minister. सरकार काय करना, पंचायत काय करना, आमी जर फुडें सरल्या करपाक आमकां आडोवपाचो प्रयत्न करता. हांव ठामपणे सांगू सोदता पर्राच्या पंचायताक तांच्या मेंबरांक तशेंच पर्राच्या लोकांक आमी फाल्यां हांव आनी म्हजे वांगडी सगळे परत त्या गांवांत वतले आनी घरोघरी वचून ऑक्सिमीटर करतले. जीएमसीत नव्यान घेतिल्ल्यो नर्सी दिवचल आनी 70च्योच कित्याक काय म्हूण मोगोचो प्रस्न. हालींच जाल्ले नर्सीचे एग्जामींत ह्या 2 सुवाते वेलेच भुरगे पास, बाकीचे फेल अशें कशें काय म्हूण मोगोचो फुडारी दोतोर केतन भाटीकाराक अजाप. सरकारान खंय जाप दिवची. नर्सीचे परीक्षेचो निकाल जाहीर करिनासतना खंय लिपचोरिया कन्फर्मेशन लेटरां दिल्यांत. We have gotten perfect news from GMC itself, where GMC, the senior staffs are upset about it. Senior staffani म्हाका काल आनी आज सांगला की दोतोर भरपूर लोक काम करता. कोरोना टायमार गोर गरीब मनशान दीस रात काम केल्या. तांकां तुम्ही परमनंट करना आसतना कितली वर्सां ती काम करतात. आमचे एम्ब्युलन्स ड्रायव्हर जे दीस रात आपल्या जिवाक धोका घालून दीस रात भोंवता. खंयचो मनीस पडला ताका तुम्ही रेग्युलरायज करना. आनी ह्या तुम्ही सडनली 37 लोकांक तुम्ही कित्याक रेग्युलरायज केलो. कोणाक तुम्ही उत्तर दिले की बाबा तू आमच्या पार्टीन यो आमी तुका दाजो दिता म्हणून. अशें कितें केला काय. हे 37 लेटरां तुम्ही कोणाक आनी दिली जाल्यार दिली. तुम्ही लिपोवन कित्याक दिली. ओपन डिक्लेअर करा म्हणून तुम्ही रिजल्ट. बाकी सगळे भुरगे फेल, फक्त 70चे भुरगे आनी बिचोलीचे भुरगे पास म्हणून. सांगा मरे आमकां की बाबा फोंड्या फेल, पणजे फेल, सगळे भुरगे फेल. मागीर बाबा आमकां कळपाक जाय जशी IIT हाडटा तशी मागीर आमी खंय तरी नर्सिंग कॉलेज हाडया आनी करुया म्हणून. भुरग्यांक तरी ट्रेन जातले न्ही. एक्झाम जाली, एक्झामीचो रिजल्ट डिक्लेअर केलो ना. एक्झामीचो रिजल्ट डिक्लेअर करूना आनी डिक्लेअर रिजल्ट करना आसतना अंडर वॉट रायट तांकां डायरेक्ट लेटरां दिली. हे गव्हर्मेंटान आमकां जाता तितले बेगीन सांगचें. आनी 17 भुरगीं 70च्यान गेल्यात, मागीर उरिल्लो बिचोलीच्यान गेल्यात. सो 37चे 17 गेले. मागीर बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितले दिले जॉब. आनी हांव फोंड्याचो आसून फोंड्याच्या भुरग्यांक कितल्या नर्सिंगा भुरग्यांक जॉब मेळ्ळ्या ह्या 4 वर्सांनी. हे फाटल्या 37 हातून हे आमकां सांगचें. टुरिझम पॉलिसी प्रमाण प्रमोशन करीत बोर्ड सांगता ते प्रमाण वचत जाल्यार टुरिस्ट वाडटले म्हूण पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार उलयला. बोर्डांत गोंयकार आसतले. मायकल खंय चड हुशार म्हूण गार्बेज मंत्री. ताणें सुचोवणी दिवच्यो. आपल्याकूय शिकूंक मेळटलें म्हूण बाबून थोमणो मारलो. टुरिझम पॉलिसी केली म्हूण टुरिस्ट येना म्हूण मायकलान बाबूचेर बाण मारिल्लो.
आता जे हांगा ट्युरिजमाचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर उबो जातलो, ज्या ट्युरिजमाची पॉलिसी प्रमाणे समज आमी मार्केटींग आनी तुगेलें प्रमोशन करपाक समज गेले जाल्यार हो बोर्ड सांगतलो आमकां कितें करपाचें तें, त्या प्रमाणे आमी फॉलोअप करतात आनी त्या प्रमाणे ट्युरिजम पॉलिसी प्रमाणे गोंयांत ट्युरिजम उबें जातलें आनी मायकलान तेजे भितर जाता तितलें सजेशन दिवचें. मायकल भरपूर हुशार आहा म्हूण तो गार्बेज मंत्री आहा, वेस्ट मॅनेजमेंटाचो मिनिस्टर तो आहा, गोंय कशें क्लीन दवरपाक तेका खबर आहा. ताजे भितरल्यान कांय नॉलेज म्हाकाय मेळटली, तो समज तज्ञ आहा तेजे भितरल्यान दिवचें. बोर्ड जो आसतलो तो गोंयकाराचो आसतलो, तज्ञ मनीस आसतले, हुशार मनीस आसतले फुडें व्हरपाक. पर्यटन हंगाम सुरू जाला, चार्टर फ्लायट केव्हापासून येतील आणि कसं चालू आहा, सगळें उलोवप चालू आमचें. चार्टर फ्लायटूय येवपाक चालू जातले आतां, चड करून जानेवारी बीन. आमी काल म्हाजें व्हिडिओ तुगेलें कॉन्फरन्सा भितर टॉक जाल्ली आहा. आमचो जो सिंग आहा तेजेर पल्लास सिंग बरोबर 50% आमी डिस्कावंट केलें शेताचें. शेतां ऑलरेडी घालपाक सुरवात जाली. आमी बारीक लोकांचेर लक्ष आहा, जे मनशांचेर लॉस जाला तेजेर चड लक्ष आहा. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.